नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। काणकोणाक कोसळिल्ले बिल्डिंगेकडेच्यो 2 बिल्डिंगो कोसळपाच्या वाटेर लष्कर, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफान बचाव मोहीम थांबयली। बिल्डिंगो मोडपाची तयारी। आता मेरेन 17 सोंपले, 22 सालवार मुख्यमंत्री म्हणटा आनीक 12 अडकल्यात। निवृत्त IAS अधिकाऱ्याच्या मुखेलपणाखाला चौकशी समिती, बिल्डरांक मार्गदर्शक तत्व। फाटल्या 10 वर्सांत काणकोणा बांदिल्ले इमारतीची चौकशी, लुसोफोनिया गोंयांत करप मनाक पटना। खेळा मंत्री रमेश तवडकारान हेडॉनाच्या दुसऱ्या सिजनात घालो पयलो बॉम्ब। पोर्तुगीज नागरिकत्व प्रकरणात कायतूक तात्पुरती थाकाय। पोर्तुगीज थारावपी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशाक दिल्ली हायकोर्टाची स्थगिती। कायतू वतलो गोंयच्या हायकोर्टात। मडगांव स्फोटाचे केशी कोर्टान तपास संस्थांक उजरायले। FIR सावन दावे आनी पुराव्या मेरेन खंयच्योच गजाली धड जुळनात। सनातनाक घुसपावपाचो यत्न म्हूण टिका। पणजे पाट्यावेली म्युझियम बिल्डिंग जाल्या काबार। म्युझियमाक भंय। नवे म्युझियम उबे जाय मेरेन सध्याचे म्युझियम हालयतले दुसरे सुवातेर। गोंयांत म्युझियम सप्तक सुरू। खबरो विस्तारान। काणकोणाक कोसळिल्ले बिल्डिंगे कडेच्यो 2 बिल्डिंगो केन्नाय कोसळूं येतात, त्यो सामक्यो बागावल्यात। बचाव कार्य अवजड मशिनरी घेवन चालू दवरल्यार त्यो केन्नाय पडपाक शकतात। हाका लागून लष्कर, फायर ब्रिगेड आनी एनडीआरएफान बचाव कार्य ताकतिकेन बंद उडोवन मशिनरी सुवाती वेल्यान हालयल्या। पुलीस फोर्स घालून 100 मीटर वाठार नो सिव्हिलियन झोन म्हूण बंद केला। चिड्डल्ल्या लोकांक वाटायतले जाल्यार 2 बिल्डिंगो वडोवच्यो पडटल्यो। Now it has been decided to declare 100 meters around this boundary of this complex to be declared as unsafe. No civilians will be allowed to enter in this area without valid permission except those who are residing over here. काणकोण रुबी रेजिडेन्सीचे कोसळिल्ले बिल्डिंगेच्या सामकार आनी तिका तेकून आशिल्ली बिल्डिंग कोसळपाक तेकल्या। 2 बिल्डिंगो सामक्यो बागावल्यात। ताका लागून सोमारा दनपारा कोसळिल्ल्या बिल्डिंगे पोंदा चिड्डल्ल्या कामगारांक भायर काडपाचें काम ताकतिकेन बंद केलें। लष्कर, फायर ब्रिगेड आनी एनडीआरएफान बचाव कार्य ताकतिकेन बंद वडोवन मशिनरी सुवाते वेल्यान हालयल्या। पुलीस फोर्स घालून 100 मीटर वाठार नो सिव्हिलियन झोन म्हूण बंद केलो। कोसळिल्ल्या बिल्डिंगेच्या सुवातेर सुमार 55 कामगार काम करताले, अशें दक्षिण गोंयचो जिल्लोधिकारी वेनन्सिओ फुर्तात सांगता। The last body what we have recovered was about 12 midnight, and the death toll with that is come to 70. So as per the information whatever we have gathered yesterday from the survivors and all, there were about 55 workers on that fatal day working in this area. दुसरे वटेन या बिल्डिंगेचो कॉन्ट्रॅक्टर विश्वास देसायान मडगांवच्या सत्र न्यायालयामुखार अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज घाला। बिल्डिंग बांदपाचें काम बांदकाम परवानो आनी प्लाना प्रमाण जाला अशें ताणें अर्जान म्हणलां। हें बांदकाम बऱ्या दर्जाचें, कसलोच घालपणा करूंक ना अशें कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा। ताच्या अर्जाचेर मंगळारा दनपारा सुनावणी जातली। कोसळिल्ले बिल्डिंगेचो खांबो मातसो बागावल्लो। ताचे दुरुस्तीचें काम चलतालें तेन्नाच बिल्डिंग कोसळ्ळी अशें घडणुकेच्या वेळार आशिल्ल्या एका कामगारान सांगलें। पिलर घाल्लो, पिलरीक तो फोडू लागून 2 जाणटे भुरगे आमगेले भाशणीक सुद्दां ते फुट्टाले। कितें जालें फुट्टाले? तो मातसो बेंड येयल्लो पिलर, तो फोडून परतून बेतो घालपाक लागलो तेका लागून तो फोडपाक तेमी मशीन घेवन फोडटा ते। तेन्ना अकस्मात 1 मिनटां कांयच आवाज येयला, कांय ना घापाच करून बसले, कोणाक उलोवंक मेळना कांय ना। तूं खंय आशिल्लो तेन्ना? हांव तेन्नाच सकयल्यान त्याच बिल्डिंगेसान भायर सावन अशें येयल्लो सायडीन। मागीर हांव ह्या सायडीन दुसरे सायडीन बिल्डिंगे काम करी। बिल्डिंगे पोंदा चिड्डल्ल्या कामगारांचे सोयरे बचाव कार्य सुरू आशिल्ले सुवातेर जमिल्ले। काम बंद केल्ल्यान ते बेजार जाले। जाल्यार कांय कामगार सरकारान घोशीत केल्ल्या लुकसाण भरपायेचेर नाखुश आसात। इतली बिल्डिंग मोडून इतली लोक हें जाला, एक्सपायर्ड जाला, अजून तेजो सारको एक्शन ना।
आतां ते कितें करता मदीं मदीं काडटा वयल्यान ते सप्लाय करपा जाय वयल्यान सप्लाय वजन ते काडून शिवाय ते क्लेम जायना. तुमचो कोण आसा? आनी आमचो ह्यो दिलीप म्हणटा बापोल भाव वयजावडचो कळ्ळें तुका. आनी दुसरो मरे गांवणकरे एक मावशी भाव आहा तो आसपार सुभाष. तूं सांग म्हाका तुमी हांगा येयल्या तुमी कितें सांगता ते ऑफिसर? आमकां सांगलें आमकां हिंगा रावपा दिना धांवणो घालता ते हांव काल सादारण 4 तास वयर येता म्हणून येयले धांवणो घालता. तूं सांग म्हाका आमची दूख आसतात न्हू. गव्हर्मेंटान ते 2-2 लाख दिला ते तुमी खुश आसा काय कितें? आमी खुश ना आमी तेमकां कितें तरी जावप आनी कितें तरी एक्सिडेंट आनी कितें 2 लाख दिवन कांय जावपाक शकपाना. मरण आयिल्ल्या कामगारांच्यो कुडी मडगांवां हॉस्पिसियोन आसात. कुडी व्हरतले जाल्यार फामिली कडेन पयशे ना. काँग्रेसीन ह्या प्रकरणाची न्यायालयीन चवकशी मागल्या. एन्क्वायरी करपाक आमी मागता ज्युडिशियल एन्क्वायरी कमिशन आनी जे ऑफिसर तातूंत रिस्पॉन्सिबल आसा हे इलिगॅलिटी करपाक बेकायदेशिवाय लायसन दिवपाक जे वॉटर बॉडी आसा तें पुरोवपाक तांचेर कडक कारवाई करची आनी सेक्शन होमिसायड नॉट अमाउंटींग टू मर्डर हे सेक्शन लावन तांकां भितर उडोवपाचें. काणकोणचो पालिका अभियंतो अजय देसायाक निलंबीत केला. तशेंच पालवी टावन प्लॅनर आनी 2 अभियंत्यांक निलंबीत केल्या अशें कांय खबरां संस्था म्हणटात. प्रकरणात घुसपल्ल्या आड कांयच कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान तिडकल्ल्या काणकोणकारांनी उपजिल्लोधिकाऱ्याक घेराव घालो. मंगळारा सकाळी 10 मेरेन दोशींचेर कारवाय केली ना जाल्यार रस्तो आडावपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काणकोणाक कोसळिल्ले बिल्डिंगे पोंदा आतां मेरेन 17 जाण सोंपल्यात. 22 जाणांक वाटायल्यात. मुख्यमंत्री पर्रीकार सांगता ते प्रमाण आनीक 12 जाण भितर आडकल्ले आसूं येतात. सरकारान चवकशे खातीर निवृत्त IAS अधिकाऱ्याच्या मुखेलपणाखाला समिती नेमल्या. बिल्डरांक मार्गदर्शक तत्वांय जारी केल्यात. चीफ टावन प्लॅनराक खबर नासतना बिल्डिंगेचो प्लॅन पास जाल्लो. हत्येच्या गुन्यांवांत आतां टावन प्लॅनिंग खात्याचे थळावे अधिकारी आडकल्यात. एज पर द ऑफिशियल स्टॅटिस्टीक 22 लोकांक त्या भागांच्यान जिवंत काडलेल्या एकूण. सम ऑफ देम वेर under the debris. Some of them escaped the debris with minor injuries. Due to the efforts of fire brigade, congratulate all the firemen, including its director, for stupendous efforts in getting at least one person who was trapped deep inside, get him out safely after about 6 to 7 hours of the collapse. As of now, the report indicates that there are no surviving person in the debris. 17 bodies have been taken out. 12 people are listed as not traceable. So we are assuming that maximum 12 more bodies are trapped under the debris. We had removed about 25% of the debris by today afternoon when the other building started tilting. So I have ordered immediate pull out of the rescue teams, because they are no more doing the rescue operation per se. ते उरलेले आनी काडीत धरतू जाल्यार ती डेफिनेटली पडटा. So I have called a meeting of all the concerned tonight at 8 o'clock. I will be also calling some experts there. We will take decision and demolish that other building. I think that is the best option available. We have also decided to form a committee under the Municipal Act headed by Mr. Jha, a retired IAS officer, because I do not consider a judicial probe as of now. 2 more members will be there. One will be civil engineer and another architect. One problem which is there is occupancies in this particular building appears to have been given without even obtaining structural stability certificate. Padlyati building ek occupancy dilli. From clearance from town planning were issued in 2010, violating the town planning directions. Normally they fall within the parameters of the town planning. They are normally approved without much air. But all have been given at the level of deputy town planner local and not sent to the head office, chief town planner as is required. Municipal engineer थंयच केला सगळें and town planner थंयच केला सगळें. A FIR has been lodged against Jagdeep Kumar, Pradeep Singh Biring, son of Amrit Singh, both resident of
Agonda Kanpon, Vishwas Vikarao Desai. He is engineer and he is contractor also. The concerned engineers, supervisors of the contractor, architect, contractor, and town planning department and other. And आता म्हाका दिसता municipal engineer will have to be included in that list. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.